दीपक छाती म्हजें हांगा दुकान आसा आनी राती हांगा ही दरड आसा पळय ही कोसळ्ळी आसा ती सारकी डेंजर अशी आसा काल आतां राती ती कोसळ्ळी म्हणून कोणाक कांय जावंक ना हांवें एक म्युन्सिपाल्टीच्या लोकांकूय सांगलेलें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाकूय सांगलेलें की तेणी फाटल्या वेळार जेन्ना ती ट्रीम करपाक गेल्ले पळय तेन्ना तुमी हें झाड आसा हे झाडाक कट घालून दवरला हांवें तेन्ना सांगलें की तुमी कित्याक कापूंक ना जाल्यार तेणी सांगलें मागीर दुसरे कापतले तर आजुनूय तेणें कापूंक ना हेच्या वयर ट्रान्सफॉर्मर आसा हे आनी भुरग्याचो टायम एकाच देडाक हांगा सेंट पिटो न्यू गोवा सगळे भुरगे हांगा पास जातात जर हे झाड आनी हें खडप पडत हांगा कितें जातलें पळय तें हांव सांगूंक शकना कन्सर्न तो लोक आसा पळय बेगींतल्या बेगीन हेजेर एक्शन घेवपाची आनी कितें तरी करपाचें नाजाल्यार फाल्यां जिवीत आनी जावपाची खूब हांगा शक्यता आसा मागता कन्सर्न ऑथॉरिटीनी बेगीन एक्शन घेवन हेजेर एक्शन घेवपाची एरिया पळयता न्ही हो इतलो डेंजर आसा न्ही हांगासून केन्नाय फाल्यां कोसळ्यो येता तो धबधबो आसा इतल्या उदकाचो सामको व्हडलो धबधबो येता सामको तुमी पळोवं येता कितले हांगा त्रास हानी जातली फाल्यां जर कितें जातलें तुमी हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची इतलेंच आमी तुमच्या कडेन मागता असं म्हापसा आज म्हापसा हांगासर आनी फाटल्यान हांगा बेगीत म्हापसा क्लिनिटीची खूब हे ज्यो ह्या दरड आहा ती कोसळ्ळ्या म्हणजे सांगपाचें म्हणजे दरड कोसळ्ळ्या पूण व्हडलो कांय जावना पूण ते दरड कोसळ्ळ्या टेलिफोन एक्सचेंजीचे पॅनल आसा तेचेर पडले आनी दुसरे वयर ट्रान्सफॉर्मर आहा मेन इलेक्ट्रिसिटीचो ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी त्यो मातशें जर ती हे जाय जाल्यार ट्रान्सफॉर्मर सगळेच कोसळून पडटले हेका लागून लोकांची थळाव्या लोकांची मागणी आहे की हे जे कोसळ्ळा तेचे ट्रान्सफॉर्मराचेर कितें तरी इलेक्ट्रिसिटी पावर लायनूय बीन आसा तेचेर कितें तरी उपाय करचे म्हणून लोकांची मागणी आहे स्टुडंटांची म्हापशें सांगतलें पडटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.